युनिटी मॉलाचो वाद वाढत आसा तसो चिमलाकारांचो विरोधय वाढत आसा, पूण ह्या प्रकल्पांचो विशय अजून मेरेन तडीक लागना। सरकार आपल्या वटेन ठाम रावल्यात जाल्यार चिमलाकार हो प्रकल्प नाकाच म्हूण हट्टाक पेटल्या। मजगतीं आमदार रुडॉल्फ फर्नांडिसाच्या दारार थळावे गेल्यार आमदार पुलिसांची ढाल करून लिपता कित्याक? आमदार आमच्या वांगडा आसा म्हणटालो जाल्यार आतां कसो परतलो? तिडकल्ल्या थळाव्यांनी आमदाराकूच धारेर धरला। पळयात। गोंयांत येवपी मेगा प्रकल्पाक विरोध वाडत आसा, पूण अजून मेरेन सरकाराची भुमिका मात स्पश्ट ना। हाजीच एक जिवी देख आमकां चिमला येवपी युनिटी मॉलाची पळोवपाक मेळटा। गोंयांत उदरगत जाय, पूण सैमीक नाशाडी आनी लोकांच्या जिवाक धोको करून कोणाकच नाका। फाटले कितलेशेच म्हयने जाले चिमलाचे थळावे ह्या प्रकल्पांक विरोध करीत आसा। ह्या नादी लेगीत पंचायतीन तांचो गळो चिरिल्लो खंय। आतां चिमलाकारांची आनी थेट सरकारा मदीं ही लढाय सध्या चालू आसा। सरकार दर फावटी अंत्योदय म्हणटा, गोंयच्या निमण्या लोकां मेरेन सगळ्यो येवजण्यो पावच्यो अशें म्हणटा, पूण प्रत्यक्षात कसल्योच हालचाली नाशिल्ल्यान थळाव्यांनी तिडक उक्तायला। गोंयकारांक बारीक गजाली लेगीत न्याय जाय जाल्यार रस्त्यार देंवचें पडटा, बोवाळ मारचो पडटा। आमच्या लोकांक बसींनी भरून आमदार लोकांचो वापर करता, पूण आतां आमी आमचे प्रस्न मांडपाक तांच्या घरा कडेन गेल्यार तो पुलिसांची ढाल वापरतात। तळ्यार तळे हे गांवचें जीवनदान, गांवच्या लोकांच्या रक्तान ह्या तळ्याचें उदक आसा। लोकां बरोबर आपूण आसा म्हणून आमदारान सांगिल्लें, जाल्यार आतां आमदार उलटलो कसो? आमदार रुडॉल्फ फर्नांडीस आसा तरी कोणा वांगडा? तिडकिल्ल्या थळाव्यांनी आमदाराकच कात्रेत धरला। आता आमदाराच्या भुमिकेचेर, सरकाराच्या पावलाचेर आनी न्यायाचेर चिमलाच्या आताच्या लोकांचो आनी येवपी फुडले पिळगेचे भविष्य तिगून आसा। या आता लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन तुम्ही तयार केला अशें दिसना। आमी सिस्टमॅटीक लायनीन येयले, ट्रॅफिकेक तुमकां आमी केला, त्रास केला, काय ना। आमचो सगळो जो हें आसा न्हू वेल प्लॅन आसता। आमी लोकांक त्रास जाता अशें कांयच करिना अजून पर्यंत। हे कित्या खातीर तो ना आता तें आसा जाल्यार तो तुमकां फुडें करून तुमची राव 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 तुमची ढाल करून तो ते गिळपोन कित्याक रावता? हा 5 जाणां बाकीच्या ताका ह्या 5 जाणांक न्हू ताका सांग राव 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 पळय तो 5 जाणांक बी ताका सांग आमी तुज्या घरा कडेन आसा इतको म्हणून सांग, तुजे कडेन पुलीस फोर्स तुवें हाडलेलो आसा म्हणून सांग। जें कितें कितें कन्वे करपाचें आसा, जें कितें तेजें म्हणणें मांडपाचें आसा हांगा यो लोकां समोर। तुमी ताका कोडो करून रावूंक शकता, आमी अटॅक करतो, आमी काय अटॅक करपाक ना कळ्ळें न्ही? ताका आपय आनी लोकांक एड्रेस कर म्हणून सांग। हरशीं बरोबर करता मरे, बसींनी हें हाडून बुडलापाक हें करून तेन्ना आमच्याच लोकांक वापरता। हां तेन्ना ताका अशें हें लागना। आतां आपल्या लोकां कडेन, आपल्या वोटरां कडेन आमचे ग्रिव्हन्स मांडपाक येयला आमी। आमच्या गांवाचेर संकट येयला हे ताकाय खबर आसा। मुख्यमंत्र्याक हो आमकां घेवन गेल्लो तेजे कडेन जेन्ना युनिटी मॉल येता म्हणून, तेन्ना जेन्ना आमी एका सांगलें अपॉइंटमेंट घे म्हणून, हिणें अपॉइंटमेंट घेतलेली। आनी त्या वेळार हे आमचो MLA बाब रुडॉल्फ फर्नांडीस हेका आमी सांगिल्लें की आमकां कसलोच कॉम्प्रोमाइज ना। आमचे वेटलँड जे आसा, तळ्यार जे आसा, ही आमची लायफ लायन, ही जीवनदायिनी। हे आमचे जे सगळे लोक दिसता, या प्रत्येकाच्या रक्तामध्ये ते उदक आसा त्या तळ्याचे। आमी कितें उलयता तेका लायक थंय कितें व्हरून लाया ताका आयकूंक मेळटा तशें। तेन्ना हो एकदम उलटलो कसो? सुरवातीक सांगतालो आमी तुमच्या बरोबर आसा म्हणून, नंतर उलटलो कित्याक? मागीर म्हणपाक लागलो खंय मेजॉरिटी आसा थंय आपूण आसतलो म्हणून। आता खंय आसा तो? कोणाच्या बरोबर आसा? सरकाराच्या बरोबर आसा काय मेजॉरिटीच्या बरोबर आसा काय आदिवासी लोक आणि आमचे सगळे बहुजन समाजाचे लोक आसा त्यांच्या बरोबर आसा? हो कित्याक नाटकां कित्याक करता? फाल्याच्यान असेंब्ली सुरू जाता, हेजी निंदा नालस्ती जावची न्हू। हेजे असेंब्ली हेची फजिती जावच्यो न्हू। असेंब्लीन हेका उत्तर दिवचें पडटलें म्हणून
आयज आमी एका सारवार करपाक येयल्ले आसा. आमच्या देवळान मरे प्रसाद लायता जे हिंदू कम्युनिटी आसा ते देवाक कितें बरें वायट काय करतना तसो कितें तो प्रसाद बी रावपाक रावला थंय. मजगती हो सेंट्रलाचो प्रकल्प, तांचे कडेन सगळी मान्यताय आसा. ही केस कोर्टात गेला. कोर्टांतल्यान कितें आसा तें जावनी. ह्या प्रकल्पाक हाडच्या पयलीं सरकारान लोकांक विश्वासात घेवपाक जाय. थंय सरकार चुकला. तशेंच आरजीपी हिंसक वागतात अशें आमदारान सांगलें. तळ्याक हांव केन्नाच कितेंच जावपाक दिवचो ना अशें आमदार रुडॉल्फ फेर्नांडीसान स्पश्टीकरण दिलें. कितें आसता न्हू, लोकांक जाय ते जावन लोकांक जाय पळय ते जावं. म्हाका तशें कांय ना. आपल्या न्हू ते प्रोजेक्ट बरे हो कितें पळय एकूच कितें जाला, हो प्रोजेक्ट हाडच्या आदीं न्हू मातशें लोकांक सांगपाक हिडी चुकयला. म्हणजे लोकांक कितें प्रोजेक्ट, कसलो प्रोजेक्ट, कसो फायदो जातलो, कितें जाता तें लोकांक सांगूंक जाय. म्हाकाय ती पयलीं खबर नासली. आतां सांगता तेन्ना मागीर गमता कितें लोकांक कसो बेनिफीट जातलो, कितें जातलो तें गमता. म्हणजे गव्हर्नमेंटान चुकयलें म्हणटा तुमी लोकांक सांगपाक म्हणजे कितें जाता न्हू, कितें आसता जेन्ना कसलो प्रोजेक्ट येताना गोमूंक जाय, लोकांक सांगूंक जाय, तांकां भितर अंडरस्टँडींग करूंक जाय बाबा कशें कितें जातलें. मग सांगून मागीर तें करूंक जाता. आतां हें कितें हे आरजी पार्टी मातशें एक कितें हे वायलन्स यूज करता आमने मातशें उलोवपाक. कितें उतरां म्हणटा, हे माग हें करता, उजो घालता, स्टॅच्यूआंक उजो घालता, अन्य करता आनी मागीर तूं कोण वयतलो हेंच्या फुडें. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.